वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशे. तर आयज आसा संडे आणि आयज संडे त्याच्याच वांगडा व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करपाक खूब लेट जालो. संडे न्ही आयज, सो सगळे जी कामां आसा पळय न्हू ती सुसेगाद अशेंच करीत गेली. सकाळी उठप बी मातशें सुसेगाद जालें आणि टायम जो आसा पळय तो असोच गेलो. आता टायम जो आसा पळय तो 11:15 जाल्या आणि जस्ट आतांच न्ही हांवें व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केला. म्हटल्यार कशें खबर आसा 11:15 जाली खरी, बट संडे म्हणटकीर तुमकां खबर आसा न्ही मातशें हेका हातलाय तेका हातलाय, हें कर तें कर म्हळ्यार टायम जो आसा पळय तो रोखडोच जाता, कळच ना टायम कसो जालो म्हणून. उठले म्हणटकीर मागीर तुमकां खबर आसा घरांतली कामां, सान मार, सगळें निवळ कर, ब्रेकफास्टाची तयारी कर, बेडरूम हें कर, सेट कर, सगळें करता म्हळ्यार टायम. सो टायम जालो आणि संडे न्ही हो बीन आसा घरा कडेन व्हडलेशें कांय ना अशें म्हटल्यार सगळें सुसेगाद केलें, अशें गडबड घालून केलें ना. वो खंय वचपाचो आसा न्ही जाल्यार गडबड जाता अशी, बेगीन करें, हां हेका वचपाक जाय लेट जातलो अशें आसता न्ही. खंय वचपाचो ना जाल्यार सगळें सुशेगाद केलें आनी तितूंत भितर रांदपाचेंय बी सगळें केलें. एक्चुली आयज संडे आमी नुस्तें हाडपाक वचपा आशिल्लीं. हो म्हाका म्हणटालो नुस्तें हाडपाक या म्हणून, म्हळ्यार कालच अशें. मागीर सकाळ फुडें उठोन म्हटलें नाका, नुस्तें हाडपाक वचपाक नाका. आनी हेकाय लागून मेन म्हटल्यार वारो मारता, फस्टींग म्हटल्यार ह्या दिसा वारो मारता आनी नुस्तें चड मेळना. आनी तुमकां तर खबर आसा आमकां तें व्हड्याचें नुस्तें जें येता पळय म्हळ्यार फ्रेश मारतात तें नुस्तें, सो स्टॉकांतलें येना. सो अशें वारो मारलो, खूब पावस पडलो तर आमकां नुस्त्याची क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्हू ती खूब कमी मेळटा वरायटी बी. सो हो म्हणपाक लागलो नाका, वारो बी मारता ह्या दिसान, डेली नुस्तें जें आसा पळय चड येना मार्केटान अशें म्हणून. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार आमच्या हांगासर न्ही जात्रा आसा, जी आयलंडार जात्रा जाता. खूब जाणांक खबर आसतली तुमकां, एकदां थंय मेजर इन्सिडंट बी जाल्लो. सो ती जात्रा सगळे जे व्हडी फेरयो जे कितें आसता पळय न्हू, म्हणल्यार हे बी पांयवडी म्हणत, आमी व्हडी म्हणटात हांगासर, पांयवडी म्हणटात ती, जावं बोटी बीन जे कितें आसता पळय ते सगळ्यांनी थंय वता. म्हणल्यार ते आयलंड न्ही तो, सो ते हितून वयचें पडटा बोटींनी, तेका लागून ते थंय आसता. सो नुस्त्याचें बीन हें कमी आसतलें अशें हो म्हणपाक लागलो की आज सुबेस्तांनी वचून पावट फुकट घालूं नाका, पयलींच वच पळयात भायर कसलें तें अशें म्हणून हो म्हणपाक नाका, तूं आनी नाका, आपूण वचून पळयता अशें म्हणून. मागीर गेलो बीन वाटेर आनी वाटेर पावते म्हाका फोन केलो, नुस्तें आनी पळोवपाक वचना आपूण, डायरेक्ट सदाशिवगडार वता, चिकनूच घेवन येता, तेंच करया, नुस्तें आयज आसत नासत अशें म्हणपाक लागलो. आं म्हटलें चल, तें जाल्यार तें कितें जाल्यार करूंकूच जाय न्ही, खूब टायम जालो चिकन बी करून नाशिल्लें अशें म्हणून. तर आतां हो चिकन बी घेवन येयला, आतां न्ही उदो घेवन आयलो. तर हांवें तें नुस्तें हाडून म्हळ्यार हेणें म्हाका क्लीन बी करून दिलें. आतां तें सगळें मॅरिनेट बी करून दवरलां, सगळें जें बारीक चॉपिंग बिपींग जें कितें आसता पळय थोडें तें करून दवरलें, सगळें सोयेक हातून वाटून बिटून सगळें करून दवरलां. आतां तें फक्त जें आसा पळय तें शिजोवपाचें काम. आयज आमगेर संडे स्पेशल चिकन थाली म्हणपाक शकता तुमी. सो कोइन्सिडेंटली अशें कांय प्लॅन नाशिल्लें की तुमच्या वांगडा शेअर करतलें अशें तशें म्हणून. आनी खंयचीच रेसिपी जी आसा पळय ती हांव आयज शेअर करपाना, कित्याक की चिकन शागोतीची रेसिपी जी आसा पळय ती ऑलरेडी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली आसा. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार कलेजा जी आसा पळय न्हू ती मोस्टली अशें ना की सगळ्यांकच आवडटा, सगळींच खाता अशें म्हणून ना. म्हाका बी आवडना, हांव बी खायना, आनी म्हाजे सारकी खूब जाणां आसतलीं जांकां आवडना, खायना आसतलीं. सो हेका लागून थोडेशें हेणें हाडलां, इतलेशें. सो तें हांव करतलें. जर तर तुमकां जाय तेजी रेसिपी जाल्यार तुमी कमेंट करून सांगात, हांव दिता ओके रेसिपी जी आसा ती. तर आयचो आमचो मेनू असो आसा, रायस, चिकन शागोती, कलेजा सुक्का, हेजी भाकरी तांदळा पिठाची, आनीक नुस्तें जें आसा पळय सोमनोळ्यो त्यो फ्राय, आनी प्लस हांवें बांगड्याचें आंबट तीख जें आसा पळय तें केलां. तें एक्चुली न्ही हांवें हो नुस्तें हाडपाक गेल्लो पळय तेज्या पयलींच केल्लें. म्हणल्यार कितें, तेज्या पयलींच तयारी जी आसा पळय ती केली, सगळी मिरसांग बी काडून. म्हटल्यार बांगडे आशिल्ले फ्रिजान, सो तेजें आंबट तीख करतलें अशें म्हणून हें केल्लें, तयारी जी आसा पळय ती सगळी करून दवरलेली. मागीर हेणें थंय अर्द वाटेक पावतकीर फोन केलो न्ही की ना आपूण नुस्तें हाडना, हें घेवन येता म्हणून चिकन. सो म्हटल्यार आसूं तें केल्लें पळय तें मागीर ग्रायंड बी करून तेजें आंबट तीख केलें. सो आयज आमगेर इतले तरेचें जेवण आसा, 2 मनशां खावपी आनी डिशीज पळयात कितल्यो त्यो. तर हें पळयात हांगासर कांदो अर्द चॉप करून दवरला, अर्द करपाचो आसा, टमाट चॉप करपाचें उरलां. सो हें न्ही थोडें अशेंच दवरून हांव हांगा गेलें न्हांवपाक, सो अशेंच उरलां. गार्लीक हें केल्या आनी हें पळयात हांगासर कलेजा मॅरिनेट करून दवरला, हळद, मीठ, मागीर रेड चिली पावडर आनी तो ग्रीन पेस्ट एंड ऑल सगळें अशें करून लावन मॅरिनेट केलां. आनी हें पळयात हें चिकन
मॅरिनेट करून दवरलां. चिकन शाकोतीची रेसिपी जी आसा पळय ती हांवें ऑलरेडी शेअर केल्या, सो तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता म्हाजे भशेन. नाजाल्यार तुमकां तर रेसिपी जी आसा ती सगळ्यांक खबर आसतलीच. आनीक हें हांगासर पळय आमट तीख केलां, भार केले बांगडुल्याचे. ह्या दिसांक तेंच तेजें फेवरेट जालां आनी हें पीठ घालून दवरलां भाकरी करपाक. म्हणल्यार कशें ह्या दिसांक कितेंय हाडलें न्ही जाल्यार आमट तीख म्हणटा. बांगडे हाडले आमट तीख, ताल्ले हाडले आमट तीख, लेपो हाडल्यो आमट तीख. ताका ह्या दिसांक तेंच जाय. सो हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें बारीक बारीक थोडेशें चॉपिंग, मॅरिनेशन एंड ऑल सगळें करून दवरलां. हांगासर पळयात मिक्सर जो आसा पळय तो लायला मिरसांग ग्रायंड करपाक. जाली ती ऑलरेडी. सो आतां फोडणी रेडी करता चिकनाची आनी तें सगळें शिजोवन काडपाचें जें आसा पळय तें सगळें करून घेता. पयलीं न्ही हांव शागोती जी आसा पळय ती करून घेता. सो आनी पयलीं इन सेन्स एट अ टायम दोनी जाताच. एका चिकनाक पयलीं जर फोडणी घातली न्ही कांदो तळसता मागीर तेवटेन तेजी तयारी करपाक जाताली. एट अ टायम अशें केली की ना बऱ्याक पडटा, अशें रोखडेंच जाता सगळें. नाजाल्यार मागीर टायम जाता आनी तें तितूनच उरता मागीर हें तें करत करत. करून हे करपाक टायम न्ही 1:15 जाले आनी रांदून जें आसा पळय तें म्हाजें सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा.
जस्ट एक 5 मिनटाचें उरला सगळं. दाखयता तुमकां भितर कितें कितें केलां तें. आपण आयचो शेफ नुस्तें सोमनळ्यो सोंडाळे जे तें फ्राय करपाक घातलां. नेक्स्ट ही हांगासर तांदळा पिठाची भाकरी. लास्ट न्ही ही जाली न्ही. लास्ट रायस केला हेका. नेक्स्ट हांगासर कळना मरे भाकरी जी केल्या त्यो. आनी हे हांगासर चिकन शाकोती. आनी नेक्स्ट चिकन कलेजा तें सुक्का केला. आनी हे पोनाक आमट तीख. सो सगळें हांगासर रेडी जाल्लें आसा. रावण थाली. सो आतां रेडी तर सगळें जाल्लें आसा. नुस्तें जस्ट एक 2 मिनटां आनी ही लास्ट घातल्या ती 2 मिनटां भितर जातली. मागीर ही थाली रेडी करतना दाखयता तुमकां हांगा सारकें कितें कितें केलां तें. आयज हॅप्पीएस्ट जेवपाक. हे पळय हांगासर सगळें रेडी आसा. ऑल सेट म्हणटा त्या भशेन. आनी हो बीन जेवपाक रेडी आसा. सो दाखयता कितें कितें केलां तें. सो फर्स्ट हे हांगासर थालयेन भितर रायस वायट रायस एक्चुली ब्रावन रायस करपाचें आशिल्लें बट वायटारच मागीर हें केलें. चिकन शागोती स्पेशल. नेक्स्ट हे हांगासर कलेजा सुक्का हेजे फेवरेट. हांव खायना. हे कोइन्सिडंटली हांगासर आमट तीख फिश फ्राय केला. पळयात सोमनळ्यो फ्राय. फॉर सालाड ही हांगासर कितें रे काकडी आनीक ओनियन. हांगासर लेमन चिकन केलें म्हणटा लेमन जायच न्ही. आनी हेच्या भायर सारकें स्पेशल म्हणटा तें आयज ही हांगासर सगळ्यात स्पेशल तांदळाच्या पिठाची भाकरी जी चिकन केली म्हणटा की आमच्या दोगांची सामकी फेवरेट. सो हे आयचे आमचे कसली थाली म्हणटा रे तूं. रावण थाली म्हणटा हांवें ही आतां मिक्स थाली कोइन्सिडंटली केल्या. जाली ती करूं ना ती. सो कोइन्सिडंटली जाली. पयलीं आमट तीख केलें मागीर हांवें चिकन घेवन येयलो. अशें करून हें सगळें जालें. आतां हो म्हणटा ती रावण थाली खंय कित्याक ती मिक्स आसा म्हण. केन्ना जेवल्लो तूं. सो टेस्ट सांगता तुमकां कशें जालें तें. 1 मिनिट. सगळें काडून सायडीन दवरलां. हांवें इतलें सेट करून दिल्लें जाल्यार बी हेका तें बरे भशेन कितें न्यू आनी अशें हें करून दिता तें नाका तेका. तें अशेंच वाडून घेवन जेवपाक जाय जाल्यार हांव अशेंच वाडून दिता आशिल्लें. चिकन कशें जालें तें सांग. बेस्ट जाला आनी सामकें कॉम्बिनेशन बेस्ट वयता. तें आमगे ऑल टायम फेवरेट. आनी तें कलेजा खा. बरें जालें. स्पायसी जाला. येदो लागताला लागना. म्हणजे टेस्ट बी करून पळयलें ताणें म्हणल्यार तेका मीठ पळय म्हटलेलें हांव खायना न्ही तें. ताका टेस्ट करपाक पळयलें आनी तिखट म्हणटात. मागीर लिंबू घातलें तितून हांवें. ओके बरें जालें मरे. ओवर थम्स अप. ओके चलात तर हांवें म्हाका बी वाडून घेतला. जेवता बी आनी मेळटा मागीर तुमकां थोड्या टायमान. मागीर तुमी म्हणटली खूब जाण आमकां आपयना येयात तुमी बीन जेवपाक. इनवायट कर रे. एक तेन्ना सांगून येया तुमच्या खातीर रेडी करून दवरता. हय अकस्मात येयलें की तुमी बी आबूज जाता आनी तुमच्या वांगडा हांव बी आबूज जाता मागीर. सो एकदां इन्फॉर्म करा आनी येयात. सगळें रेडी करून दवरता. गुड इवनिंग. सांज जाली. सांजची टायम वॉच बंद पडल्या आमगेली. 3 सुमार उदो वॉच जी आसा पळय न्हू ती बंद पडल्या. आनी हांव हांगा बसलेलें एडिटिंगाक आनी हांव म्हणटा 3 उदोळू 2:45 जालीं आजून 3च जालना. म्हागे व्हिडिओ एडिटींग करून जालो अशें म्हणून पळय जाल्यार वॉच बंद पडल्या. कितलो जालो रे टायम.
5:10 जाली खंय. सो आयज संडे न्ही, मार्केटांक वता भाजी फ्रुट्स ते सगळे हाडपाक. आनी तुमकां तर खबरच आसा कितले दीस जाले, कितले दीस न्ही कितले आठवडेच जाले हांव न्ही हांगासर संडे मार्केटांक गेलेच ना भाजी ना फ्रुट्स होच घेवन येतालो. तुमकां तर खबर येदे दवरले पिशवी बरोबर. सो लास्ट संडे ताका हांवें लिस्ट बरोवन दिली तितलेच हाड म्हणून, तितलेच तो घेवन बी येयलो. आतां खूब दिसान हांव वता पळोवया थोडीशी भाजी फ्रुट्स आहे ते जे रेगुलर आसता पळय तेच सगळे जाय. 5 जाली वता आनी तुमकांय बी व्हरता. खूब दिसान संडे मार्केटां तुमी बी वचूच ना. हांव गेल्यार तुमकां दिसपाचें न्ही, हांवूच वचूना. ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो सुमार जालो दिसता. ना 1.5 न्ही म्हयनो जातलो. 3-4 संडे जाले हांव वचूच नाशिल्लें. आतां ह्या संडेक पळय वता. सो चलात तर या मार्केटांक वचून येवया. बॅग बी घेतला हांवें. ह्या बॅग भाजी फ्रूट चड नाका भाजी बीन आसा थोडीफार. पळोवया कशें कितें फ्रेश अशें अवेलेबल मेळटा ते. आतां थंडेचे सिजन न्ही, भाजी बी मातशी फ्रेश अशी मेळटा. हॅलो तेच घेवपाक जाय. सो घेवया न्ही पयलीं या मागीर घेवया. लॉक कर रे दाराक. चावी घेतल्या. सो चलो मेळटा मागीर मार्केटान पावली की. बरं येयल्या न्ही. टमाट बरे पळय तांबडे ना. टमाट आसा म्हजे कडेन. हा बटाट घेवया फुडें. बेडगी येयले मरे. ऑरेंज घेवया. ॲपल 1 किलो घ्या. ॲपल आसा घरा कडेन. येवन न्ही सामान बी जें आसा पळय न्हू तें सगळें जाग्याच्या जाग्यार काडून दवरलें. म्हणल्यार कशें भाजी बिजी जें कितें हाडटा पळय इवन ग्रॉसरी सुद्दां तें हांव ट्राय करता की तेन्ना जें आसा पळय तें सगळें काडून दवरपाचें. ना जाल्यार एकदां जर वाज येता जावं बेजार येयलो अशें म्हणून जर बॅग थंयच दवरलें न्ही ताका मागीर रात जरी तरी हात लावन पडना. मागीर अशें करून जेवन आयदनां बिदनां धुवन जाली कित्याक मागीर तें एक्स्ट्राचें अशें करून कितें काम दिसलें कित्याक इतली तकली पिड्यार जाता ना सामकोच खरेंच बेजार येता. सो ताका लागून हांव ट्राय करता की येयल्या त्या बरोबर पयलीं जें कितें सामान हाडलां पळय तें जाग्याच्या जाग्यार दवरपाचें अशें म्हणून. इवन चेंज करच्या पयलीं हांव जें आसा पळय न्हू तें सामान सगळें पयलीं काडून दवरता. सो आयज बीन जें कितें सामान आसा पळय तें सगळें काडून दवरलें. च्या केली थोडीशी च्या करून पिली. च्या जाय म्हणपाक लागला आपल्याक. आनी भितर आयिल्लें हांव. सो उदक मार्केटान वता आसतना न्ही कपडे सुकलेले काडून हाडून अशें करून बेडारूच ओडून गेल्ली. फोल्ड बी करूं नाशिल्लें येवन करया अशें म्हणून. सो ते पळय कपडे जे आसा पळय ते सगळे फोल्ड केल्या आनी ते आतां हांव काडून दवरिता भितर. फोल्ड करता करता याद जाली की व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें एंड करूच ना अशें म्हणून. तर म्हटलें पयलीं व्हिडिओ एंड करून घेवया मागीर सगळें. नाल्यार एकदां कामाक अशें करूं लागलें मागीर जेवणाचें हें तें म्हटलें न्ही मागीर विसरूनच वता लेट जाता अशें म्हणून. सो चलत तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तुमी म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलत मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.